नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। म्हापशा गणेशपुरी दरोडो घालपी चोरांनी दोतोराची गाडी हाडून पणजे सोडली। टॅक्सी घेवन गोंया भायर व्हरपी टॅक्सी ड्रायव्हराची चौकशी, पुलिसांच्यो 7 टिमी गोंया भायर। एक्टिव्हिस्ट रामाचे हल्ल्याच्या केशींतलो दुबावीत झेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी। तपास अधिकाऱ्याक कोर्टाची नोटीस, रामाचो हस्तक्षेप अर्ज। IPHB दुयेंती वाडटात, घरची एकदां सोडून वतात, परत नजर पसून घालिनात। प्रोविदोरियाची केंद्रां IPHB 350 जाणटे दुयेंती बेवारस, मुख्यमंत्री उलयले। IIT रद्द केले म्हणून तोंडींनी लेखी दिवचे, ग्रामसभेत थाराव घेवचो, कोडाच्या थळावे परत मिडिया मुखार। सोमारा सावन म्हजें घर स्किमीचे अर्ज मेळटले। रेव्हेन्यू मंत्री, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, कोमुंदात प्रशासका बरोबर रिव्ह्यू बसका, स्किमीच्यो वाडटले पुस्तिका। शेतकी मळार इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजी वापरून फायदेशीर करूंक जाय। टुरिस्टांक ग्रीनरी जाय, शेती कडेन टुरिझमाचे नजरेनूय पळोवंक जाय, उद्देग मंत्र्याचो उलो। गोंयचो काँग्रेस अध्यक्ष बाकीच्या इश्यूंचेर दिल्ली बसकेक आमदार गिरीश पाटकर, ठाकरे आनी निंबाळकर, वेणुगोपालाचो फुडाऱ्यांकडेन 1-to-1। म्हापशा गणेशपुरी दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी चोरांनी दोतोराचीच गाडी हाडून पणजे दवरल्या आनी टॅक्सी घेवन गोंयचे शिमे पार। तांकां व्हरपी टॅक्सी ड्रायव्हराची चौकशी चल्ल्या। पोलिसांच्यो 7 टिमी टोळयेक धरून गोंया भायर। सेफ्टी विशीं हुस्क्यान थळाव्यांक भंय, ते वचून DYSPक मेळ्ळे। म्हापशा गणेशपुरी दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्याचेर दरोडो घालपी चोर दोतोराचीच गाडी घेवन पणजे पावले। पणजे गाडी दवरून टॅक्सी घेवन गोंया भायर। टॅक्सी ड्रायव्हराची चौकशी चल्ल्या म्हूण माहिती मेळटा। मजगती पुलिसांच्यो 7 टिमी टोळयेक सोदूंक गोंया भायर। सेफ्टी विशीं हुस्क्यान थळाव्यांक भंय, थळावे DYSPक मेळ्ळे। की आम्ही थोडे कॅमेरा IP कॅमेराज आमच्या रेजिडेंट्साच्या मार्फत डोनेट करून हाऊसिंग बोर्डान इन्स्टॉल करता। तेका एक ऑब्झर्वेशन पोस्ट लागतलो। बस स्टॉप पोस्ट आसा तो खाली आसा, अनयुज्ड आसा, तो आमी कन्वर्ट करून ऑब्झर्वेशन पोस्ट करता, हे आमी DYSP सराक सांगला। आणि घरांत जेन्ना सिनियर सिटीजन्स आसतात थंयसर दिसा ढवळे सुद्दां कितें जावंक शकता। आणि हे भीतीचें वातावरण जें आसा पळय ते जेन्ना CCTV कॅमेराज जेन्ना इन्स्टॉल करतले किंवा गस्त जेन्ना आसतली पुलिसांची, तेन्नाच हे वातावरण भीतीचें वातावरण कमी जाता। प्रत्येकाच्या घराघरांनी जी कोण मेड्स कामाक आसा आनी जे टेनंट्स बीन आसा थंयसरले तेचें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर म्हाका दिसता पोलीस आनी सगळ्यांच्या मदतीन तेचेर नियंत्रण करप तितकेंच म्हत्वाचें आसा। त्या मुद्द्याचेर हो विशय आमी उलयल्लो आसा। खुबशे थंयसर फेरीवाले भायले जे येतात वेंडर्स तेंचेर कंट्रोल करचे खातीर म्हापसा म्युनिसिपल की तेंचेर थंयसर इन्स्पेक्शन दवरून किंवा रेग्युलर ड्रायव्ह करून अशा अननोन व्यक्तींचेर तेंचेर नियंत्रण दवरून थंयसर तेंचेर नियंत्रण दवरपाचें आनी तेतून सुद्दां आमकां मदत करपा खातीर तेंकां आमी एप्रोच केल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एक्टिव्हिस्ट राम काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्यांतलो दुबावीत झेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर 10 ऑक्टोबराक सुनावणी। उत्तर गोंय खासा कोर्टान आरोपी झेनिटो कार्दोजान घाल्ल्या जामीन अर्जाचेर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक नोटीस काडली। झेनिटोच्या जामीन अर्जाचेर राम काणकोणकारान हस्तक्षेप अर्ज घाला। शारिरीक भलायके बरोबर मानसीक भलायकी तितलीच गरजेची, मुख्यमंत्री उलयला। गोंयांत IPHB दुयेंती खंय वाडूंक लागल्यात। सध्या 300 ते 350 दुयेंती आसात।
प्रोव्हिदोरियांनी दुयेंतीक तांचे कुटुंब एकदां सोडून वता ते परत केन्नाच तांचेर नजर घालूंक पसून येना. मुख्यमंत्री उलयला. आमी जाका म्हणटा की मनीस घडोवपाच्या नुसार फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस जी म्हत्वाची आसा, बिझनेसाच्या पेक्षा चड म्हत्वाची आसा. खूब जाण म्हणटाले म्हाका बिझनेस करपाक आवडटा म्हणल्यार 100% हात वयर करतली. सगळ्यांक आवडटले, पयशे जोडपा खातीर कोणाक आवडचें ना? 100% सगळ्या लोकांक आवडटलें. बट ताज्या तितकें आपली फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस आसप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. लायफ जगप म्हणजे आपूण 80 वर्सां जगलो, 90 वर्सां जगलो हें म्हत्वाचें ना, पण आपूण हेल्दी लायफ जगलो आनी फिजिकली आनी मेंटली फिटनेस एक मनीस हो फुल्ली मेंटल म्हणजे ताका मेंटल ट्रिटमेंटाची गरज आसा. दांतल्या एकाक 100रांतल्या 10 जाणांक म्हणजे विचार करात. आनी हें कालांतरान खूब वाडटलें. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या कडेन आमचें मेंटल हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, थंयसर डे बाय डे चडांत चड पेशंट वाडत आसा. आनी एकदां मेंटल जाल्या उपरांत लोक परत आपल्या घरांतल्याकूय पळयना, एकदां तो दवर म्हणटा थंयसर. थोडे जाण तर हाडून सोडटात. हांव खोटें सांगना, हांवें पळयलां. मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात. कोण पळयता तो पळोव म्हणटा, मागीर तो चेडो आसूं, चेडूं आसूं, बायल आसूं, कोण पळय तेजी काळजी घेनात. सोडून दितात, थंय अक्षरशा सोडून वयता. ताची काळजी सरकार घेता. आत्तां आमच्या कडेन प्रोव्हिदोरियाच्या मार्फत जवळपास आमी 10 ते 12 सेंटर्स आसात. आमच्या कडेन जवळपास 350 ते 400 लोक आहात. तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच म्हणजे कोण म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोणूय ना. ही मेंटल इलनेसची स्थिती आसा. म्हणून आपलें मेंटल हेल्थ सुद्दां सारकें उरपाक जाय. म्हणून डे टू डे प्रॅक्टिसान जशें आमी फिजिकल हेल्थ उरपा खातीर जसो एक्सरसायज करता आसतले, मेंटल हेल्थ करपा खातीरय बी प्राणायाम आसतले किंवा बाकीचें मोटिवेटींग करपाची गरज आसा. कोडार IIT आड थाराव घेवंक खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण पंचायतीक लेखी रिक्वेस्ट लेटर दिल्ली. तरी सरपंचान ग्रामसभा आपयली ना म्हणून कोडारच्या थळावे फुरयोज. IIT प्रकल्प कोडार जावचो ना म्हणून लेखी स्वरुपांत सांगचें. ग्रामसभा आपोवन प्रकल्प रद्द जालो म्हूण लोकांक कळोवचें. कोडारचे थळावे मिडिया मुखार. कोडार येवपी IITचो प्रकल्प रद्द जाला म्हूण कळ्ळ्या उपरांत कोडारच्या थळाव्यांनी ह्या संदर्भात खासा ग्रामसभा आफोवची म्हूण पंचायतीक मागणी घातिल्ली. पूण सरपंचान अजून ग्रामसभा आफयल्ली ना म्हूण कोडारचे थळावे पिकार. आमी पंचायती कडेन एक आमच्या सरपंचा कडेन ग्रामसभा घेवपा खातीर आमी एक 704 लोकांची रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें, सगळें सायनींग असायनमेंट हें घेवन सगळें. पण सरपंचान अजून पर्यंत ती ग्रामसभा आपोवना. रिगार्डींग IIT बद्दल हो आमकां जरी भायल्यान न्यूज कळ्ळो की अशें IIT कॅन्सल जालें म्हणून, पण आमी ग्रामपंचायतीचें रेजोल्युशन घेवनूच आमकां तें फुडें वचपाक जाय. जेन्ना ग्रामपंचायत रेजोल्युशन दितलें म्हणजे आमकां हें दितलें ठराव जाय आमकां पंचायती कडल्यान की आमच्या पंचायतीक हांगा IIT हो प्रकल्प जावचो ना हें आमकां रिटर्न जाय, तेन्नाच आमी खंय तरी आमची जैत म्हणपाची. पण अजून पर्यंत हो सरपंच आसा तो कित्याक ग्रामसभा कॉल आउट करिना हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. आमी सरपंचाक वारंवार ग्रामसभे खातीर एक हेचे गव्हर्मेंटाच्या प्रपोजला प्रमाणे मेमोरंडम दिल्ले आशिल्ले, पूण सरपंचान 28 तारखेक ग्रामसभा घेता सांगलेली. मेमोरंडमाचेर तेंच्यांनी पंच मंडळांनी सायन मारलेली, पूण 28 तारखेच्या जाग्यार 5 तारखेक घेता म्हणजे तिवूय घेतली ना. तेन्ना सरपंच ही ग्रामसभा घेवपाक कित्याक टाळाटाळ करता हें आमकां खबर ना. तेजेर कोणाचो दबाव येता काय तो तेजी मानसीक स्थिती बरोबर ना. कित्याक IIT खातीर तेणें त्या जाग्यार अजून मेरेन सरपंच येना भेट दिनाशिल्ली. एक चिऱ्याची खण इल्लीगल चालू आसा आनी ते हितून मोठ्या प्रमाणात चिरे काडप चालू आसा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या हेक त्या जाग्यार बेगिनात बेगीन वचून थंयसर ती इन्स्पेक्शन करचें आनी जर तर तेजेर कारवाई जाली ना 2 दिसां भितर आमी तेजेर सरपंचाचेर कंप्लेंट फायल करपाची आसा. 1 म्हयन्याचो ताका परेड आसता एक्चुली, पूण तेजे प्रमाणे तेणी जी ग्रामसभा अर्जंट आसा ती ग्रामसभा तेणी घेवपाक जाय आशिल्ली. तो ग्रामसभा घेवपाक खंय ना खंय तरी टाळाटाळ करता. ताका भिडवोक दिला आनी पंचायतीक दोनी बरोबर दिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सोमार मेरेन म्हजें घर स्किमीचे अर्ज उपलब्ध करतले. मुख्यमंत्री उलयला. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान येणावळ मंत्री बाबूय सगळ्या तालुक्यांतले रेव्हेन्यू अधिकारी आनी कोमुंदादीच्या प्रशासकां बरोबर मंत्रालयांत बसक घेतली. स्किमीची म्हायती दिवपी एक बुकलेट खंय सरकार वांटपाचो आसा.
बुधवारा मुख्यमंत्र्यान येणावळ मंत्री बाबोश सगळ्या तालुक्यांतले रेव्हेन्यू अधिकारी आनी कोमुनिदादीच्या प्रशासका वांगडा मंत्रालयान बसका घेतली. येवजणेची माहिती दिवपी एक बुकलेट सरकार वाटपाचे आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. माझे घर स्कीम सक्सेसफुल करपा खातीर डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार एडमिनिस्ट्रेटरचो कोमुनिदाद हांचो रोल खूब म्हत्वाचो. ताचे हांव आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर अलॉंग विथ द सेक्रेटरी रेव्हेन्यू सगळ्या तालुक्यांतल्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार एडमिनिस्ट्रेटरचे कोण आमकां आपयल्ले. तांकां पुराय स्कीम आमी समजून सांगल्यात. पुराय फॉर्मेटान कशा एप्लाय करप आनी कशें दिवप हाजे थंय तितके डिटेलान केला. आमी जो बुकलेट जो प्रसिद्ध केला इट वील बी द आमी ताका म्हणटा म्हणजे गीता फॉर म्हाजें घर हें म्हणपाक काय हरकत ना. तोय तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतलो आनी आमचो प्रयत्न आहा की सोमारच्यान मॅक्झिमम लोकांक वेगवेगळे फॉर्म मेळपाक सुरू जावप. तशें 11 जरी पॉयंट्स भितर जाल्यार 5 वेगवेगळ्यो स्किमी मेजर स्किम्स 11 वेगवेगळ्या पद्दतीचे हातूंतल्यान वचपाचो आहा. आमचो प्रयत्न की सोमार पर्यंत दिवप जाल्यार तांकांय कळ्ळां की कितली इम्पॉर्टंट स्कीम आसा. ते सगळे कॉपरेट करतले. ताका दिसता म्हजें घर हें जावपा खातीर जाल्यार ते बेगीन लोकां पर्यंत आमी घेवन पावतले. साखळेन जाल्ल्या मानसीक भलायकी जागृताय कार्यावळी वेळारूय मुख्यमंत्री येवजणे विशीं सविस्तर उलयलो. 2 भाव एकाच घरान रावता आसत जाल्यार ताका घराची सेपरेशन सर्टिफिकेट मेळनाशिल्लें. पण आतां सरकार ठरयला की ताका सेपरेशन सर्टिफिकेट दिवप. आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत आतां तुजें लिगल हाऊस म्हणून डॉक्युमेंट दिवपाचो ठरयला फक्त 2000 रुपया घेवन. पण हाऊस ओन बाय XYZ मनीस म्हणून जेचें नांव बरयलां ताका डायरेक्टली आमी सनद सर्टिफिकेट दितले. ती सनद सर्टिफिकेट हाडून पंचायतीन लावपाची आनी डायरेक्टली ताका पंचायत तुजें घर हें लिगल घर म्हणून ताका सर्टिफिकेट दितली. ज्यांच्यांनी घरां गव्हर्मेंट लँडांत बांदल्या तांकांय आमी पयशे भरून ती रेग्युलरायज करपाचें केलां. दिवचले 40% लोकांक येवजणेचो फायदो जातलो. दिवचले मतदारसंघात कोणाचेच घर डेमॉलिश जावचें ना म्हूण दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये उलयलो. 40% बी लोकांक फायदो जातलो. आमचे कडेन केन्ना सनद नासली कळ्ळें न्ही तुका. सो त्या खातीर खुबशा ह्या गांवांतल्या घरांक तुका हें जाता. खंयचेच घर डिमॉलिश जावचें ना कोणी तें एक दाखोवपाचें म्हज्या मतदारसंघात करून. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सिद्धार्थ कांबळी. इनोव्हेशन आनी तंत्रज्ञान वापरून शेतकी फायदेशीर करूंक जाय. टुरिजमाक ग्रीनरी जाय. शेती वेवसाया कडेन पर्यटनाचे नजरेनूय पळोवंक जाय. उद्देग मंत्री माविन पणजे शेतकी परिशदेक उलयलो. तरणाट्यांक शेतकींत हाडून बरें एग्री प्रोसेसिंग युनिट हाडून शेतकी एक उद्देग म्हणून पळोवंक जाय. माविन उलयला. असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इंडियान पणजे एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव आयोजीत केल्लो. ह्या कॉन्क्लेवा वेळार उद्योग वेव्हार मंत्री माविन गुदिनो गोंयाक एग्रीकल्चराच्या क्षेत्रांत सस्टेनेबल करपा विशीं उलयलो. You don't encourage agriculture if you do not innovate, if you don't get technology in the farming sector in a manner that it is not only sustainable but quite profitable as to other services, as to other jobs available. How will you have agriculture actually? How many of youngsters go down in the field? You have to act as a catalyst along with the government in getting more and more people into agriculture, making it worthwhile to contribute to this particular sector, which is the primary sector in Goa. They prefer selling their property to builders. Today we are known as a green state. People love to see the greenery. Slowly but steadily, today you see that it is slightly decreasing. If the present trend continues, I am afraid agriculture will become even lesser. Goa was a place where things used to travel by word of mouth. Let it travel by various means. That yes, we are going to make Goa greener. Let it be linked to tourism as well. Agriculture should be built into an industry by having a good processing unit everywhere. गोंयांत पोस्टाक ग्रामीण डाक सेवक पोस्टाक अर्ज करपी उमेदवार 10वी मेरेन कोंकणी वा मराठी शिकिल्लो आसूं जाय. मराठी शिकिल्ल्यांक कोंकणीचें ज्ञान आसप वा गोवा कोंकणी अकादमी सारकेल्या अधिकृत संस्थेचें प्रमाणपत्र सक्तीचें. आमदार विजय आनी RGPचो निर्णयाक येवकार. पोस्टाच्या पोस्टाक कोंकणी सक्तीची करची म्हूण विरोधकांनी विधानसभेंतय प्रस्न काडिल्लो.
गोंयांत पोस्टमॅन पदा खातीर अर्ज करपी उमेदवारांनी 10वी येत्ते मेरेन कोंकणी वा मराठी विशय शिकिल्लो आसपाक जाय. मराठीत शिकिल्ल्यांक कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसप गरजेचें केलां. गोवा कोंकणी अकादमी सारकिल्ल्या अधिकृत संस्थेचें प्रमाणपत्र सक्तीचें केलां. ही जी आतां जो स्टेप सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेतला म्हळ्यार नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन द पोस्टल डिपार्टमेंट. हो एक बिलेटेड मूव म्हळ्यार बरो लेट जाल्लो आहा पूण तो आतां केला म्हणून आय एम एक्सप्रेसिंग हॅपीनेस. बट हाजे पयलीं गोंयकार जे तरणाटे आशिल्ले तांकां ज्यो नोकऱ्यो मेळूंक जाय आशिल्ल्यो तांकां सायडीन काडून तांकां सायडलायन करून महाराष्ट्रांतले लोक येवन गोंयांत पोस्टल डिपार्टमेंटान काम करूंक लागले. हो इश्यू हांवें असेंब्लीच्या सेशनान रेज केल्लो आनी हातून अशें आमकां कंप्लेन आहात की ते लोक हाडून फक्त पोस्टाची जी लेटरां येवंक जाय ती काडून व्हरून खंय डस्टबिनान उडयताले कित्याक तांकां तो एड्रेसूच खबर ना. सो हे जी वस्त जाल्या ही करेक्ट करपाक जाय आनी प्रॉस्पेक्टिवली नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी हें गरजेचें. हें वेलकम करता हांव पूण ज्या लोकांक घेतल्या तांकां काडून गोंयकार पावपाक जाय. ही एक बरी गजाल आसा. ही एक आमच्या खातीर विक्ट्री आसा. म्हणजे जे रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच मागताले की आमकां कोंकणी जाय आनी आमकां आमच्या गोंयकारांक न्याय मेळलो जाय. आयज महाराष्ट्राच्यान सोलापुराच्यान कोल्हापूरच्यान साताराच्यान पोस्टमॅन येतात आनी आमच्या गांवांत हांगा लेटरां वाडटा लेटरां दिता लोकांक घराघरान. हे खंय तरी आमच्या गोंयकारांचेर एक अन्याय जावन आसा आनी तो अन्याय पयस जावपाची अशी आमची मागणी आसली. आतां सद्या तरी हो एक डिसिजन जे सरकाराचें येयला हे कन्सिस्टंट एफर्ट्स कन्सिस्टंट प्रेशर सरकाराचेर मावंट जावन सो हेका लागून आयज खंय तरी गोंयकारांक एक न्याय मेळपाक शकता आनी न्याय मेळटलो अशें आमकां दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आनी बाकीच्या कांय सिरियस मुद्द्यांचेर दिल्ली बसका जाली. बसकेक कार्लोस आनी युरी एल्टन ना. आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश, प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर, गोंयचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी सहप्रभारी अंजली निंबाळकरय आशिल्लीं. राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपालान खंय 1-to-1 उलोवप केलां. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. फॉर्म्युला 4 रेस मुरगांवां नाका. थळाव्यांक विश्वासात घेवचे पयलीं सरकार रेस हाडूंक सोदता. नगरपालिकेची परवानगी जाय मात अजून खंय नगरसेवकांची बसकाच जावना. वाठारांतलीं जनावरां खंय लोकांच्या घरांनी घुसतलीं. थोडे नगरसेवक मिडिया मुखार पावले. संकल्प म्हणटा दिशाभूल चल्ल्या. स्पोर्ट्स इव्हेंट जाता खंय टुरिजमाक तो जबाबदारी घेवंक तयार. थळाव्यांक विश्वासात घेवच्या पयलीं सरकार फॉर्म्युला 4 रेस हाडूंक सोदता. कांय थळावे नगरसेवक मिडिया मुखार. भोगदा परिसरातले लोक आयज बसला हांगासर आनी भोगदा परिसरान एक भयभीत भीतीचें वातावरण पसरलेलें आसा. कित्याक त्यो गाडयो येतल्यो कितक्यो गाडयो येतल्यो. तेंच्यांनी बॅरिगेड घातला थंय. 3 दीस कितके दीस तरी तांकां सांगला की 3 काय 4 वरां तुमकां स्वताच्या घरान सुद्दां वचपाक गावचें ना. जाल्यार तो आवाजान म्हाका अशें दिसून येता की तो परिसर आहा पळय थंय खुबशे सोरोप अजगर बजगर येदे व्हडले व्हायब्रेशन आवाज सावंड जावंक की ते सगळे रेप्टायल्स हेंच्या घरांनी वचपाक आहा. ही डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया त्या एरियेन हे अप्रुवल दिना अशें आमकां तरी खंयसून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. परमिशन फ्रॉम म्युनिसिपल कावन्सील फॉर यूज ऑफ लोकल लँड रोड आनी वेस्ट मॅनेजमेंट. आतां हे कावन्सिलर बरला हांकांच खबर ना फॉर्म्युला रेस कितें आनी कशें कितें तें.
मागीर आमी एका विचारलें सीओ चीफ ऑफिसरा इंजिनियरा विचारलें आमी तेमकां आमकां कांय खबर ना आनी हे आजून ते परमिशन घेनासतना हे आमी गटर बटर फोडलो फॉर्मुला 4 पेपर तांकां 14 मिटर रोड जावं हिंगा आहा तो रोड आहा तो 8 मिटर आहा आनी थिंगा सायडीन घरां आहाय देवूळ आहाय सगळें आहाय लोकांक हुंय हें करतलो तो सिटींग करतलो. संकल्प म्हणटा काय लोक दिशाभूल करतात. उद्देश स्पश्ट, पर्यटनाक प्राधान्य, कितेंय जाल्यार आपण जबाबदारी घेता. थोडेशे आमचे कावन्सिलरूय आसा भितर, बाकीचे ऑपोजिशनूय लोक आसा, हे सगळे लोकांक मिसगायड करता. आयज खंयसरूच मुरमाड गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचोच रस्तो बंद जावपाना. सगळ्यांक येवं वचूंक जातलें फक्त 3 वरांक लागून. तेन्ना ती रेस चालू आसली तेन्ना थंयसर आमचे स्टॉप बट बाय वॉकिंग तांकां वयपाक मेळटलें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुरगांवान येता शेनवार दीस सांजचो 4 रविंद्र भवनान. तेन्ना थंयसर येवन तुमच्या मनान कितेंय जर दुबाव आसा जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट आसा तो सॉर्ट आवट करतलो. आनी हेजें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा. आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचो मुरगांवाचो एक ग्लोबल मॅपाचेर येतलो. नासो कसलो मेडिकल प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी जबाबदारी घेता. गव्हर्मेंट वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव स्वता ते लोकल MLA आसल्या कारणान हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा कित्याक इट इज माय ड्युटी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येरादारी खात्याची गोवा व्हेकल ऑथेंटिकेशन सिस्टम चालीक. सध्या फक्त मॉल एंड चेकपोस्टार चालीक लायल्या. चेकपोस्टा वयल्यान पासार जावपी गाडयेचें पोल्युशन, इन्शुरन्स डॉक्युमेंट सारके आसा काय ना ते कॅमेराचेरूय चेक जातले. डॉक्युमेंट अपडेट आसल्यार गाडी मुखार व्हरूंक मेळटली. सारकें नासल्यार गाडयेकाराच्या मोबायलार तालांव पावतलो. आयज आमी आसात ते मॉलेम चेकपोस्टाचेर आनी ह्या चेकपोस्टाचेर तुमी पळोवपाक शकता की एक नवी सिस्टम एक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. ही सिस्टम म्हणल्यार जो स्कॅनर नंबर प्लेट जी स्कॅन करून जी गाडयेचे डिटेल्स आहा म्हणजे पेपरवर्क ते मागीर पोल्युशन कंट्रोल आसूं तेजो इन्शुरन्स आसूं आनी जे गाडयेचे डॉक्युमेंट हे सगळे हांगासर डिस्प्ले जाता. ही सिस्टम आयच्यान तेंच्यांनी चालीक लायिल्ली आसा आनी पळोवपाक शकता तुमी की गाडी येयल्या उपरांत एक बॅरिकेड जो आहा तो पडटा आनी तेज्या उपरांत एक काही सेकंदाचेर गाडयेचो नंबर ट्रेस जातकूर डिस्प्लेचेर तेजे सगळे डॉक्युमेंट्स येता. ही सिस्टम म्हाका दिसता बसयल्या सरकारान बऱ्याक लागून बसयल्या. कारण सपोज जर हातूर काही डुप्लिकेट गाडयो जावं चोरयेचो नंबर प्लेटी लावन समज जर गाडयो येता जाल्यार हेजेर चेक जावपाक तांकां बरें पडटलें. त्याच प्रमाणे ज्यो गाडयो हांगसरल्यान यो वच करता जावं त्यो व्हडल्यो गाडयो आसूं बारीक गाडयो आसूं ह्यो सगळ्यो गाडयो हांगासर चेक केल्यो गेल्यो वच्यो आनी त्याच प्रमाणे हांगासर चेकपोस्टाचे जे पुलीस आहा ते हांगासर 24 तास हजर आसतले. आयज ही सिस्टम बसयल्या खरी पण म्हाका दिसता खंय तरी आयज एक व्हडली गाडी लागली आनी तेंची एक तेंचो तो बॅरिकेड आहा तो मोडलेलो आसा आनी ही सुरवात आसा आयच्यान. पण पयल्याच दिसा तेंचो आयज बॅरिकेड कोणी तरी गाडी लावन मोडलेलो आहा. पण तुमी पळोवपाक शकता ह्यो बारीक गाडयो आहा त्यो सकाळच्यान चालू आहा आनी त्या प्रमाणे जो डेटा आसा तो हांगासर म्हाज्या फाटल्यान हांगासर जेन्ना गाडी येता चेक जाता आनी त्या उपरांत हो डेटा जो आहा तो ह्या स्क्रिनीचेर फुडल्या वाटेन दिसपाक येता. सो तेजेर पोल्युशन बरोवंक ना जावं पोल्युशन एक्सपायर्ड जाल्यार ते नेमके थंय सगळे डिस्प्ले येता जावं इन्शुरन्स भरून जाल्यार तो इन्शुरन्स थंय हायलायट जाता आनी सगळे समज जर आसत करेक्ट जाल्यार अप्रूव्ड म्हणून अशी ते हेजेर मेसेज येता. सो म्हाका दिसता आयच्यान गोंयकारान जावं सगळ्यांनी नोट करून घेवपाक जाय. कारण हे ज्यो स्कॅनर आहा हे स्कॅनरांतल्यान गाडी आपली काडून कितें आहा ते वेवस्थीत डॉक्युमेंट आपले घेवनूच गाडी आयज भायर काडपाची गरज आसा. मेन जी गजाल सांगूंक जाय आशिल्ली म्हणल्यार की हांगासर जे डिस्प्ले जातले ताजेर सपोज जर एखादो काही डॉक्युमेंट मिसींग आहा काही समज जर इन्शुरन्स जावं पोल्युशन समज जर त्या गाडयेक ना जाल्यार त्या कस्टमर जो ओनर आहा त्या गाडयेचो ताका चलान द्वारे तेच्या घरपोच ताका जी आहा पळय तालाव जो घरा कडेन ऑनलायन येतलो आनी त्या प्रमाणे ताका तो तालाव जो आहा तो फारीक करचो पडटलो. मोलेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. चिंबला गवले भाटांत थळाव्यांनी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभा आड जागृती सुरू केल्या. थळाव्यांक नाका आसतना पंचायतीचे स्टॉप नोटिशीक बायपास करून सरकार हो प्रकल्प खंय चिंबला हाडूंक सोदता. थळावे सरकारा आड आवाज काडटाले. तोयार तळें खंय थंयचो लोकूच राखतालो. चिंबला गांवान चिंबलचे सगळे चिंबलकार युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे 2 गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स आसा ताका अपोज करता. ताकाच लागून आमी 3 तारीख जो आमचो ऑनरेबल
होम मिनिस्टर अमित शाहजी येवपाचो आसलो ताका आमी सांगलेलें की आझाद मैदानार की प्रोटेस्ट करून की तूं येनाका आनी तूं जो फावंडेशन स्टोन आहा तो घालनाका म्हणून फावंडेशन स्टोन वर्च्युअल फावंडेशन स्टोन घातलो हांगा तेज्या नंतर आमी CM आसा मागीर टुरिजम मिनिस्टर आनी MLA रुदोल्फ फर्नांडीस तेजे अगेन्स्ट आमी गाराणे घातले आनी आमी अनावन्स केले की डोर टू डोर आमी अवेरनेस करतले म्हणून कवलेबाट ह्या वॉर्डान जो चिंबलाचो वॉर्ड आहा थंयसर भोंवता पण दायनी आसा जी आमकां पोसता इतलो टायम तेजें आमकां तेजे उदकाचेर आमी जगला रक्षण करपाचें तिका आमी आतां प्रोटेक्ट करपाचो टायम येयल्लो आसा दिसता ग्रामसभेक नाका हो प्रोजेक्ट तेन्ना आनी पंचायतीक बायपास करून सगळें तांकां कांय परमिशन नासतना हे सगळें करता पंचायती स्टॉप ऑर्डर आसतनाय काम चालू करपाक जाय म्हणून आमी हे आंदोलन हे तीव्र जावपाक आनी एग्रेसीव जावपाक आनी हे जो ऑपोजिशन आहा जो आमचो तो वाडपाक तो आमी अवेरनेस करता आनी आमी डेली अरावंड 10 दीस तरी लागतले आमकां एंटायर विलेज करपाक 2 दिसांनी गवळेबाट अर्दे कंप्लीट केला आमी शिरेन मागीर ते सायडीन गांवान सगळे वयतले आनी चडशे एरिया वो ट्रायबल बेल्ट आहा तांकां आमी अवेर करता कसो एसटीची जागा एसटींचेर अन्याय जाता आनी वो BJP सरकार जो सदांच म्हणटा की आमी तेंचे रक्ताचे नाते आसा आनी तेंचे भावनीक नाते आहा तेवूय तांकां सांगता कसो अत्याचार एसटीचे तेंच्या जाग्यांचेर जाता म्हणून आमकां हे प्रोजेक्ट नाका आमी ठामपणे सांगता आमकां हे प्रोजेक्ट नाका आमठाणे धरणाची गेट 20 ऑक्टोबर मेरेन सारकी करतले ते उपरांत लोकांचो उदकाचो प्रस्न खंय सुट्टलो अर्दें धरण भरलां रोखडेंच पुराय भरतलें आमठाणे धरणाचे सरभोंवतणचें ब्युटिफिकेशन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट धरून सगळो प्रकल्प मार्च 2026 मेरेन तडीक लागतलो WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता आमठाणे डॅम जो आसा पळय लक्षांत घेयात इज सपोर्टीव डॅम बॅलन्स वॉटर बॅलन्सिंग हें म्हटल्यार कोता येता तर ताजें काम जें आसा पळय न्ही सादारणशें 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं त्या डॅमाची गेट बसयल्ली ती गेट नादुरुस्त जाली आनी म्हणून बरोबर पयर आमी गेल्या त्या म्हयन्याक तें काम हातीन घेतलें आनी आज तारीख 10 आसा 20 तारखे म्हटल्यार तें काम पूर्ण संपूर्ण काम पूर्ण आनी पयलीं पद्दतीनच परत आमकां आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही तो लोकांक उदक सप्लाय करपाक वापरपाक मेळटलो गेट सारकी जाल्या उपरांत डॅम भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या ती आतां सद्या चालू आसा सद्याक आतां अर्द डॅम भरिल्लो आसा उदक आसा तातूंत आतां मुखाल्ली उदक भरपाक जाय पळय न्ही तें मुखाल्ली 8 वर्सां सुरू करता आमठाणे डॅमाच्या सरभोंवती आनीक प्रोजेक्ट करता ब्युटिफिकेशन आनी एक वॉटर फिल्टरींग प्लांट चालू आसा ट्रिटमेंट प्लांट तो पर्यंत तो कितके तेंच सांगता तुमकां हांव तें सादारणशें 26 मार्च पर्यंत तो फूल प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही साळ बॅरेज मागीर पंपींग स्टेशन थंय साळ गांवांत आनी दुसरें पंपींग स्टेशन आमच्या हांगसर आसा खंय आमठाणे डॅमाचें अशें 2-3 आसा पळय न्ही तें सगळें 26 मार्च म्हटल्यार कंप्लीट जावन चालू जातलें टॅक्सीकारांचो कित्याक विरोध आनी कित्याक ना तें कळप सध्या कठीण मंत्री माविन म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक भाड्याची रेट डिजिटली जाय मात टॅक्सी ॲप नाका गोंयांत 5% टॅक्सीकार सुद्दां मिटर वापरिनात हायकोर्टाचे ऑर्डर उपरांत शिस्तीक म्हूण खंय मिटर बसयल्यात माविन सांगता ऑफलायन फायनीचेर खंय काम करतले आतां आमी मिटर घातलेले कोण यूज करता मिटर सांग म्हाका इवन 10% यूज करता नॉट इवन 5% आर युजींग द मिटर हायकोर्टान आदेश दिल्लो म्हूण एक बरी शिस्त उरोवली म्हूण घातलेले आतां आमी सांगला आतां पयर आतां हांव आयकता तशें ते म्हणटा ना डिजिटली फेर आमकां मेळपा जाय मोबायलार पडपा जाय इतले तरी ते म्हणपा लागले आसा आय एम हॅपी वॉट डज इट मीन द नोटिफायड रेट्स पॉयंट टू पॉयंट उमके चार्ज जातले म्हणल्यार तेजें मिनींग कितें मिनींग सादो इट इज एक्चुअली एप्लिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी टू नो दॅट आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार इट इज द सेम थिंग ऑनलायन ताला पद्दतीन बदल करतले आमी समस्या समजून घेतल्या म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन उलयलो AI सायन आसा न्हू ते लेट मेळटा AI सायन बीन I know there is a problem. We are solving that problem. Understood me? I have identified that it is a problem and it causes a problem for everyone. So we are coming out with a solution. आणि एक जो स्पीड गव्हर्नन्स म्हणटा ते तो जर कितें तांकां हे मेळत जाल्यार कारण तो तेजे खातीर ते म्हणटा गाडयेक प्रॉब्लम जाता आनी कितें जाता म्हणटा ते कारण तेजी स्पीड लिमीट एक आसता इशाचेर लॉक जाता केन्ना केन्ना ते म्हणटा डायरेक्ट स्पीड ड्रॉप जाता तेजे लागून अरे एक वा दोन असले जाल्यार सगळे जाल्ल्या भाशेन ते करता सारखे चलता ते कोणूच उलयना न्हू इट हॅज बिकम एवरीथिंग हॅज बिकम अ प्रॉब्लेम इफ यू थिंक दॅट वे देन इट लुक्स लायक देर इज नो सोल्युशन ओनली टॅक्सीवाल्यांनी आपणाक जाय तांचे कडल्यान सवाय GPS ट्रॅकर बसयिल्ले आतां ते मोडल्या म्हणटा आदी म्हारग म्हणटाले ते दोनूय वटेनी उलयता हाचे वयल्यान तांचें इंटेन्शन कळटा म्हूण मंत्री मुखार उलयलो
येस ट्रॅकर तो बसोंक लायलो ते एजन्सी कोण आहा पळय ते आतां गोंयान ना म्हणटा पूण कोणाक रिफर करप पहिले ते सांगताले आमी फकत 2 एजन्सी कडेन वच म्हणटा म्हणून मागीर आमी ओपन केलें जाय ते कडेन वचा ते म्हणटा इतले रेटा मेळटा इतले रेटा मेळटा सोय मेळटा आतां घेया सोय आतां ते सोय घेता आनी सांगता हो चलना उमके ना दोशे वाटेन ते कंप्लेन करता दीस शोज दॅट द इंटेन्शन इज नॉट रायट न्ही. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.